वारी आसा पिळगांवच्यान आमची ही पयली वारी आसा. वारयेक म्हाका खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आनी एक म्हटल्यार टायमार आमकां गव्हर्मेंटान BJP गव्हर्मेंटान फायनान्शियल सपोर्ट करून म्हाका आनीक तितून सपोर्ट गावलो आनी आनंद मेळ्ळो, खुशी मेळ्ळी. आनी हांव एक म्हाजो उद्देश असो आसा की जें म्हाका सूख मेळ्ळा तें सगळ्यांक सूख मेळचें आनी सगळो वारकरी लोकांक आनंदान पंढरपुराक व्हरचें हो म्हाजो एक निश्चय आसा. तुमचे आज वारकरी कितले आहात? आमचे वारकरी 115 आसा आनी ते 115चे 15 वारकरी आसा पळय न्हू तेंच्या खातीर गव्हर्मेंटान आमकां 2,32,000 सुमार मानधन दिल्लें आसा. हांव गव्हर्मेंटाचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा. तुमचे जाणटे बी आहात न्हू? हय, आमच्या बरोबर जाणटे आसा, भुरगीं आसा, सगळे आसा आनी महिला आसा. आनी आमचे दिसाक 30 किलोमिटर अशें चलप जातलें. आनी पयलीं दनपारचे आमी स्टॉप करतले जोडा मार्ग, मागीर रातचे आमी साटेली, तसो आमी फुडलो प्रवास करतले. शांतादुर्गा माऊली वारकरी मंडळ जे पिळगांव हांगा संस्था स्थापन जाल्या श्री देवी शांतादुर्गी आनी सातेरीच्या कृपेन ह्या गांवांच्यान आमी ही वारी पहिल्यांदा सुरवात करता. एक प्रतिसाद कसो मेळटलो खबर नाशिल्लो, बट आमची फॅमिली मेंबर सुनंदा भाभी आसा तिणी पुढाकार घेतलो आनी तिणी लोकां कडेन साथ मागली. एक उत्तम प्रकारची साथ सगळ्या लोकांनी दिली आनी जवळ 115 वारकरी आयज पायी आयच्यान प्रस्थान करता श्री विठुराया कडेन. एक भक्तिमय वातावरण आमकां पळोवपाक मेळटा. एक निस्वार्थ भावनेन ती परमेश्वराची सेवा कितें आसता ती फक्त वारीन सहभागी जाल्या नंतरच कळटा. कित्याक गेल्या वर्सा अशेंच एका वारीन आमी सहभागी जाल्लेली आनी तो अनुभव घेतलो तेन्ना आमचें एक उलोवप जालें आनी पिळगांवच्यान आमी करया अशें तेन्ना तिणी सुचयलें. तेन्ना सगळ्यांनी तिका बरो प्रतिसाद दिलो. सगळ्या स्तरांच्यान सगळ्या घटकां कडल्यान आमकां उत्तम प्रकारचो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आनी आयच्यान ही जी वारीची सुरवात जाता आमी देवा लागीं मागता की ह्या वारीन प्रत्येक वारकऱ्याचें बरें आरोग्य बरें आयुश्य उरचें आनी तांकां कसलोच त्रास जावंक जायना अशी आमी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता. आनी वारी ही बरी सुखमय आनंदमय जातली आनी एक वेगळो अनुभव भक्तिमय अनुभव आमकां अनुभवपाक मेळटलो अशें देवा कडेन हांव मागता आनी तुमकां धन्यवाद. ही आमची वारी जी आहा शांतादुर्गा सातेरी शांतादुर्गा पिळगांव ही पहिलीच वारी आहा आनी पयली वारी आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांक पिळगांवकारांक सगळ्या भक्तांक एक अशी उमेद जाल्ली आहा की केन्ना एकदां पंढरपुरा पावता आनी विठोबाचें दर्शन घेता. तुमकां खबर आहा वारी अशी जाल्ली आहा की सगळी कडेन वतात थंय वारी 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 वारी. पेपर उगडलो वारी, खंय गेले वारी, वारी शिवाय शब्द ना म्हणजे वारीन इतके आनंद आसा थंय तो खरो खरें होय सुद्दां म्हाजी पयली वारी आहा आनी हे वारेनसून हांव अनुभव घेतलो. हेच्या मुखार हांव तुमकां माहिती कितें भायर दितलो ती सारकी दितलो कित्याक म्हाका सद्या भितर कांय खबर ना. ही म्हाजी सुरवात आहा आनी ही सुरवात ही खरेंच अजय बाब हे आमचे सुनंदाबाई माऊली हेंच्यांनी जे केलें आहा ताका आमचो खूब प्रतिसाद आसा आनी लोकांनी खूब प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी लोकांनी खरें रात्रभर रावन काय राती आमचो रथ बी आहा तो सजयल्लो आहा. आनी तुमकां खरें सांगपाचें म्हणजे लोकांक इतकी उमेद जाल्ली आहा तांकां ते आतां एक केन्ना एकदां पंढरपुराक पावता आनी विठोबाचे चरणी विठोबाचें दर्शन घेता अशें जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेन ते आमची देवीची आशिर्वादान आनी विठोबाच्या कृपेन सगळें दर्शन आमचें बरें जातलें आनी आमी बरे भशेन दर्शन घेवन येतले आनी तुमकां मागीर हेच्या फुडें तुमकां मागीर बरें वायट दिवया आमी. तुजी पहिली दिवारी? पयली